विसवा उपरांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. गोंय राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष ट्राचन डिमेलो येता विधानसभा वेंचणुकेक साळगांव मतदारसंघांतल्यान उबो रावतलो. राजनान गिरी आपले वेंचणूक प्रचार कार्यालय सुरू केला. फादर ब्रास फारेलोन फीत कापून कार्यालयाचे उक्तावण केले. लोकांनी ट्राजनाक वेंचून हाडचो असो उलो ह्या वेळार फादरान मारलो. आपणाक राष्ट्रवादीची तिकीट मेळटलीच असो ताणें दावो केला. They will be accordingly supporting me on any, and their resolution was that we will support candidates belonging to any political party. So my claim for the ticket of the NCP stands as I am the vice president of the NCP. साखळे सेजागुवान बांबू पॅव्हेलियन बांदला. भारतांतलो अशा तरेचो हो पयलोच बांबू पॅव्हेलियन अशें म्हणटात. कर्नाटकाचो आदलो मुखेल वनपार कनेश माविन कुर्वेन ह्या पॅव्हेलियनाचें उक्तावण केलें. हाका माविन कुर्वेचेंच नांव दिलां. उक्तावण सुवाळ्याक सभापती प्रताप सिंग राणे, मुख्य वनपाल शशिकुमार, गणेश माविन कुर्वे, सुरेश प्रभू आनी हेर मानेस आसले. खण कंपन्यांनी सैमाक सांबाळून मीन उद्देग करचो अशें मत आदलो केंद्रीय वीज मंत्री सुरेश प्रभून उक्तायलें. Mining, though hazardous in nature by definition, how do you make sure that we make it less polluting, less damaging, and in a manner that can actually create not a hazard but probably possibilities of new ideas. And that's where the imagination of the people must be really used. And environmental protection, I persuaded the government of Karnataka to donate one tamed elephant to Goa administration. पेडण्या भगवती हायस्कुलाचे गॅदरिंग निकतेच जाले. ह्या वेळार मानकुऱ्या भुरग्यांची नाचाची कार्यावळ जाली. उपरांत उत्तर गोंयचो शिक्षण संचालक भागीरथी शेटये आनी हेर मानेस्तांनी विद्यार्थ्यांक इनामां भेटयलीं. मांद्रेच्या रमाकांत क्लब स्कुलाचे गॅदरिंग जालें. हे वेळार विद्यार्थ्यांचो गीत रामायणाचो प्रयोग जालो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाचे जैत मेळयिल्ल्यान धेंपो स्पोर्ट्स क्लब आय लीग सर्तींत परत पयल्या सुवातेर पावला. फातोड्डे ग्राउंडार बिरेस्तारा जाल्ले मॅचींत धेंपोन स्पोर्टिंगाचेर 3-2 गोलांनी जैत जोडलें. कोलकातांत जाल्ले दुसरे मॅचींत साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लब आनी मोहन बागाना मदली मॅच बादाबाद उरली. 4 खेपे चॅम्पियन्स जाल्ल्या धेंपो स्पोर्ट क्लबाचेर स्पोर्टिंग क्लब द गोवान खेळाच्या 47व्या मिनटाक गोल मारलो तेन्ना सगळ्यांकूच अजाप दिसलें. मात आर्मान कुलासोच्या ह्या पंगडान नेटाचो खेळ करून 3-2 अशें जैत मेळयलें. फाटल्यो 3 मॅची पिड्ड्यार जाल्ल्यान धेंपो पंगड सामको तणावा खाला आसलो. मात जैत मेळिल्ल्यान धेंपो पयल्या नंबराचेर पावलो. Going to be a very close encounters in a league this time. Not much difference between the teams. All are playing well, and there are shocks coming from nowhere. So there are no good teams and bad teams. All are equal, with the exception of little HA. But then they can surprise any team at any time in Bangalore. Our next match is with them. I hope they don't surprise us there. I'm happy that the boys are playing well. They've come back after 3 defeats. To come back is not a joke. I had faith in them and they reposed it in me. इतल्या मजगती कोलकातात जाल्ल्या मॅचीत करीम बेंचेरी फाल्यां साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लबान बरी फायट दिवन मोहन बागाना बरोबरची मॅच एकूय गोल घेनासतना बादाबाद दवरली. मोहन बागानाचे 11 मॅचींतल्यान 21 पॉयंट जाल्यात, जाल्यार 11 मॅचींतल्यान साळगांवकाराचे 13 पॉयंट जाल्यात. साळगांवकाराचो खेळगडो एडे चिडी एकूय गोल करूंक पावलो ना. जपानी खेळगडो ज्युजी सुएकाक 35व्या मिनटाक गोल मारपाची संद मेळिल्ली, पूण ताणें ती वगडायली. प्रुडंट मिडिया खातीर ब्युरो वांगडा फाटोड्डेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. आनी इतल्यानी खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.